मेरी जावन फ्लाविया पिंटो. रुडी मेरी सो पूत जावन कॉन्रेड डिसोजा. वल्ली ददोशी केटरिंग असो धनी जावन लॅन्सी डिसोजा. जेन्नी वल्लीचे दू जावन फ्लोरेन्स पिंटो. अंतोन वल्लीसो माव जावन वलेरियन अल्मेडा. केटरिंग असो गिरायकी जावन आनंद देसा. या नाटकाक निर्देशन दिवन बोस्तू वल्लीसो कामागार जावन नटन करता कॅन्यूट केलाराय. नाटकाच्या पदांक ताळे रुपर्ट वास. संगीत आणि गायन रोहन कोरेया. वेस पिंत्रावणी गोकुल शारजा. आवाज आणि उजवाड ब्रॉडवे अबुधाबी. वेदी मांडवळ आणि सहाकार शैला डेसा, शर्मिला डिसोजा, रॉबर्ट पिंटो आणि बीएसटीचे सर संदे. तांत्रिकतेंत मुखार पावून मनशा मोलांक आणि देवाच्या मोगाक पाठ करून आपणाचे जिवीत आपणाक जाय तशें जिवोवच्या आयच्या काळाच्या मनशाची खंय पावता सवारी म्हणले या नाटकांत आमकां कळटलें. तर आता आमी पळोवया नाटक खंय तुजी सवारी. खंय तुजी सवारी. खंय तुजी सवारी. खंय तुजी सवारी. 4 दिसांच्या ह्या संसारारी खंय तुजी सवारी. कितें चिंताय मनशा, तुज्या सवारेक लगाम घालूंक कोणी ना. देवा विरोध झुजताय, तुकाच तू देव म्हणटाय. कुटुंबा सोपांदना जीवा मोलाक स्थाना. कैसर पावतलोय कोण जाणा. कैसर पावतलोय कोण जाणा. खंय तुजी सवारी. खंय तुजी सवारी. 4 दिसांच्या ह्या संसारारी खंय तुजी सवारी. खंय तुजी सवारी. हा जेवण पावले की टाइम मरे. हो जादोशी जाल्यात नाही. वय 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 बरं झालं. हा आई दनांगी आई दना मागीर आमच्या ह्या बुक वस्तू लागी आडयता. जाऊन दे. आयच्या दिसा ऑर्डरा मेळ चिंत कष्ट. जाऊन दे एक मेळ्ळे नाही. हॅलो देव बरो दिसती. हो अंतुणू देव बरो दिसती. खंय तुजी सवारी. दिसानातलोय खंय गेल्लोय. हाळे रे फोर म्हणसर आमी तुका क्वार्टरान तरी म्हणटले. आनी आमचे ते पोकरी भुरगी आसात पळय डिंगा म्हणटले. आनी म्हाका दिसता आता पोट्टा वचून पोट्टा अंतून जालो म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. चेक हांव तो अंतोन न्हय सायबा. मागीर कोण तू. खंयच्या आमाशेक जाल्लोय. न्ही रे खंयच्या आमाशेक जाल्लोय तू. तुका पयलें सांगूंक जायना या. म्हजो आबो सरलो गा. हो वय की सरेस्परा. त्या अंतुनीच्या आबाक सस्तोसो विषय लाभय सरेस्परा. ताका लाभय सस्तोसो विषय. तूं कितें भान दिताय सायबा. सरलो तो म्हजो आब.
सोरलो तुझो आपगी सॉरी 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 हॅपी कंडोलेन्स हॅपी कंडोलेन्स हॅपी कंडोलेन्स हा कळले एक मिनिट म्हयने कामिसाक ऑर्डर थिंग कसं असतलें समजलें बा समजलें आता पुरा तशेंच कोणी एक पक्कर मेलो जाल्यार ताका पुरूंक फामादोर मेळना मेळ्ळोच म्हणया घांटी ओडूंक मिरोन आसना ताकाय एडवान्सर बूक करचें पडटा ताका बूक केल्लोच म्हणया खंय मासली एडूंक बाजाराक वचना जाल्यार जालें ना जाल्यार मोरनाक तशेंच दोन राखचें पडटा हळे आमचेय तशेंच बा तुवें पळय एक ऑर्डर केल्यार जालें तूंय दादोशी आमीय दादोशी हे सांग तुका कितले मटन आनी कितले चिकन स्वयंपाकात तूं ऑर्डर केल्यार जालें तुका दादोशी करचें काम आमचें या सांग सांग कितले चिकन तुझे मांस व्हरून भाजे पत्रार घस तुझ्या हाड मासाक किडे पडोंक हे देवा कित्याक असो शिराप दिता या बा देवा म्हणजे कित्याक शिराप घालता म्हाका अशें शिराप देवान न्ही हांवें घाल्लो म्हजो आब सरला एक पेट तयार कर म्हूण हांव म्हणटा कोमल दिसांचो मांस बोकावंक लागला बोकला बरी छेक म्हाका वाणारी मारी जाय हाळेया पेटेकाराची आंगड इल्लीशी मुखार आसा हे आमचे दादोशी कॅटर्स रॉंग नंबर बाटली फुल नॉनसेन्स नांबरांतल्यानी कॉल करचे आनी म्हाकाच गाळी हाडच्या हांच्या मोबायलाचेर हुमलो मुतोंक रिची बरं झालं तू हांगाच मेळलो वल्ल्या कसो आसाय तूं हांव बरो आसा मो हे पेपर काडून येताना काय लॉटरीला गेल्या बरी दिसता गिटरी काय ना हय रेडी तू खंय रे आजकाल दिसानातलो काही दिसाना काही भायर म्हणी गेल्लो की हांव आंटीचे वस्तूर लॉन्ड्री दिवंक गेल्लो अण्ण आयलो हांव मागीर मेळटा जाय 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 रुची एक मिनिट बसतो ये बसतो वल्ल्या पेपर आणली खबर कळली ती खबर तुका गुंतू काय हळे रे आत्ता रुडीन सांगले न्ही तितू खबर ते न्ही वल्ल्या पेपर आणली खबर म्हणे तो देवा गुंतू काय हळे रे हांवें पेपराचेंत सोडला आमचो बँकेरो वस्तू आसा पळय एक कुंडलेन धुवन दवरूंक बानशीर मेळनातल्यार पेपर बी उरवता म्हणटा देखून हांवें पेपराचेंत बंद केला सांग आले कोपरा पेपरार तो देवा गुंतू जालो न्ही ये सर्वेस परा या रिच्ची तसला गंगाधूर ताज्या तसला किती वेलेन सर्वेस परा आता तुला जाणवलंय तुका हो का म्हज्या आंगार आयल्या बरी उगडला तुवें म्हळें आत्ता देवा दिन जालो म्हणून कोण तो तो आमचो लॉरन्स न्ही हळे मोर पेंटे गेले जाल्यार मेळुलो म्हणटालो वल्ल्या बा म्हाका बाबान आनी मायन एक मोठे चेडू पळयला ल्हानशे प्राय चड ना 40 वर्सां म्हणलो जावं दे बा हांवें म्हणलें काजार जाताय न्ही जा मागीर म्हणालो ले बा कॅटरिंगाचें ऑर्डर तुकाच हे देवा ताकाच व्हरून गेलो की आतां तुजे एक ऑर्डरी गेले मगे रेस्टोरां काय उलयता लॉरन्स मिया मागीर कोण पेद्रू गे पेद्रूय न्ही लाद्रूय न्ही तो आमचो योगा मेस्त्री पक्का शिकार आसा पळय तो देवा दिन जालो म्हळ्यार हाळे यारेची योगा मेस्त्री फोका शिकेर वयर वचून लॉटरी काडल्यार देवादीन जाला म्हणून मागीर हाळे हांगा कोरगारांचे मरतात वकील मेस्त्री सरतात पाद्री माद्री देवादीन जातात
आणि आमचे 20 पासात पळय वयर पै ना लागतात आणि तू आम्ही मरचेनी रे आम्ही मरचेनी आमका विजा 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 एक मिनिट बसता ये मेल्या चाले का तुरता चढ उडतो बसतो तू गाले सोत्ताय रे चेड सोत्ताय रे चेड गाले सोत्ता गे तू गाले चेड गाले बड़ा बोला गाले बोलते काल रे एक मिनिट बसतो बसतो चल हाय कणागे किती किती रवल्ले तुका हांवें कितल्या फाटी सांगिल्लें हांव भितर मारूच आसायतालो हांव भांग दिवन म्हाका आपणू म्हणून इल्ली पास समजनाय तुका कसलो कामांचो या दनयांक काश्टेचो मान सयत दिना वस्तू सॉरी 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 तुझे एक ल्हानशें काम करशे काय तें आमचो योगा मेस्त्री फोका शिकर देवादीन जालो गे गेलो गे तांगेर वचून एक रीद ओरनेशे प्लीज मुझे काम करशे हांव थंय गेल्यार हांगा मास्को आनी तुजो बाब जाता गे सही बाबो गोस कोलो कामांचो जायत साबा ताकाच ताप येता म्हणजे बाबाक ताप येता तू एक ड्रायकर ने रीद ओरनेशे जायत तर सुरेखान सांगिल्ल्या बरी रिदा पैसे घालून दिता पैशाची कण करनाका रे तू पैशाची कण करनाका आता एक काम कर पैसे आता तुझे हातांतले घाल मागीर मुकल्या सांबाळान कुठसून दिता रे कुठसून दिवचे गाणं ते उदक या सोऱ्या सोडा या जाग्यार भाजी वल्ली जाणे बरा म्हाका ಗೊತ್ತು ना तू किती म्हणटा रिक्षा बा दिवून जाय का पैसे हे सुरी कानिये बाई सर नेता कोलो कामांचो वल्ली आबा तुझो वाजया कान सुलाक वाजयचे ना वय एक मिनिट राव बसतो ये मिस्टर बसतो हंगार मिस्टर बसतो जाय जाल्यार व्हडल्या ना मिठाय चापशीन रावता कितें आपयले कितें मुळे कालच्या पावसाक चढल्या आंब्याच्या तोरा कितें मुळे कितें रे वल्ले ओ वल्ली तुझ्या नातलातान जोडलोय रे पळा अरे पुटी सांग चूक झाली बाबा हांवें तुजी नीट मिरसांग केल्या तुवें आतां म्हजी नीट मिरसांग केलाय आता ही सुरी का वल्यमा उलडान वल्यमा अळे चरको पहिल्यांचो तेजी लाईट गुडगुडला वय वडोल सुरी ताच्या हातान आसतना त्याचो रुपा पळोव ना आता लेणी गुडगुडल्या ना वल्यबा आनी सुकोनी म्हणना वल्यबा आनी सुकोनी म्हणना तुवें म्हणा जायच पळा म्हणो कमॉन आनी पुढे म्हणायचंय कत्तू डायलॉग म्हण रे वल्ले म्हण कसा आहे वल्ले म्हण कितें जालें 3 घासांच्या गेलोय जालो सीधा वचून आता रीद व्हरनोस कळ्ळें तुका वच जायत तुवें सांगिल्लें पुराय करता सीधा वच फाटी पळो नाका पळा ना कामागार सांगकार न्ही असं म्हाका वणांनी मारी जाय हाज्या कसल्याक हांवें 2 गाणी तू कितें रे पट्टपटी आयले तुवें सांगिल्लें पुरो करीत म्हणून देखून मनानी मारी एक दिवं का आता एक कोट घालीन जाल्यार वस्कोट भायर पडाचे निकळा तो कूल डावन वल्यमा कूल डावन नी वल्यमा म्हाका पळय ಎಂತ ಸಂಗನ ವಲ್ಯಮ್ಮ तुवें या बस्तूक त्या योगा मस्त्री पोक्कशेकरीक रीत घेवन कित्याक धाडलोय हळे रिची येन तुका समजना हळे हे आमचे बिझनेस हळे आता तू तांगेर रीत घेवन गेलो मागीर लो तांच्या कुटुंबाच्या मेळटलो मागीर भितर वचून तांकां बुजयतलो मागीर लोय सारतलो
तुमच्या मोरण्याच्या मिसाक म्हयन्याच्या मिसाक त्या वर्साच्या मिसाक ऑर्डर सगळे आमकां दिया आमी सुद्दां सुनवता म्हणटालो एक ऑर्डर आयलीच न्ही भयंकर तकले आमा तुझी वल्ले आमा ताकाच तर तुझे केटरर दादोशी ने तू काले रे तू काले सुताय रे काले भायर पडला रे काय गाली सोडल्या तुका मेळले की काले मेळचे रे काले मेळचे रे बेश्टे सांगे नाका तुका मेळले आसतले लॉटरी काढल्यार न्ही रे मेळचे खंय लॉटरी काढल्यार रे तुझे काले रे सटला रे मेळोंक म्हणजे 50 रुपये भायर पडल्यात 50 रुपये भायर मला पडल्यात अली धाट्टू फाल्यां दिता आं? कितें रे आता कंचे मेळ्ळे तुका भायर पडले काय भायर पडले पैसे बस सांगून म्हाका माफन करून भायर सरलाय न्ही चल बेटा गेले गे म्हणजे 50 रुपये सरस म्हणजे गेले 50 रुपये वल्ले आमा पैसे पुणी त्या पाप रूढी लागी तू विसर नाका वल्ले आमा हा आळे ये गे आळे देव बोल पैसे वाटी मेळ्ळे पाप चरको तो ते पण कसो दे वल्ले आमा ये फाल्यां आमचो काजाराची वेडिंग एनिवर्सरी आणि तशेंच जस्टिसो बर्थडे आसा ते कशें पुरा सांजेर वेळार पावात गे हाणे रे तू कम कर नाका रे तुका सुदर्शिया रे तुका सुदर्शिया आम्ही आसचे तुका सुदर्शूंक न्ही रे ते म्हाका कोत्ता न्ही तू दादोशी करतलो म्हणून पूण आमकां काय उणे ना गे आसा रे तुका उणे आसा तुका कोण उणे करता आनी कोण उणे करचे आसा रे तुका दुक्रमासांत मास उणे सारांत दाळ उणे आणि चिकना किल्लेशे मीठ उणे रे आरे रे तुझ्या कार्यात व्हडलो दुकर मारता रे बेनाका तू व्हडलो दुकर मारता पडलो तो कर न्ही गे व्हडलो दुकर मारता अरे रे ही पुरा फकाणा रे फकाणा तू काय बेनाका तुका सुदारचें काम मुजे आसा न्ही काला बेताय तू कितें रे रितीन पाटी आयलो ही काले रे फका मिस्टेक कसून आयले तू गेल्लो मागीर रितीन कितें पाटी आयलो रे ते म्हळ्यार वरी जाणे आता पुरे कडेन ऑफरान एक कान गेल्यार एक फ्री ऑफरान मेळ्ळो तशें एक वर न्हू फका मेस्त्रीच्या अर्ध्यार धरलो आनी एक गरज पडात कोण ना म्हण पाटी हाडून आयलो आया रे एक थंय दवरलंय आनी एक ऑफर सोडलेलंय ते ऑफर असो आनी कोणाक रे ये रिताचे पैसे हांवें दिल्ले न्ही मागीर सांबाळांक कडसून दिता म्हळ्यार सांबाळ दिवच्या पयलें तूं काय गेलोय जाल्यार तुका कसो ह्या संवसारान पावलो कोण म्हणटा रे हांव नगदीर जावन जडलो गांव हांसता बोट जोखून रूट कसलो नेना किडो रे हांव कोणाकी नाका जाल्लो सोदूंक शकता विचारल्यार मीरा मम्मी रे रडटा नाकाच वो संवसार हांव दीस रात मोरता तुमकां कित्याक बेजार हांव मौन राजीत करता कसो ह्या संवसारान पावलो कोण म्हणटा रे हांव नगदीर जावन जडलो गांव हांसता बोट जोखून रूट कसलो नेणा किडो रे हांव कोणाकी नाका जाल्लो
जन्नी कशें आसाय केदां लायलें तूं रुडी तू हांगा एकसुरूच बसून कितें की गुडगुडून आसतलो कितें तें कांय ना जन्नी कांय ना हांव म्हज्या लागीं एक पद गुणगुणटलो नाटक पुरो रुडी हांवें म्हज्या दोनूय कानांनी आयकलां सांग म्हाका कित्याक केदालाय पळयल्यार तुका बाप्पा विशीं तुका चिंतून बसताय पदां बरयताय कविता बरयताय कित्याक ना जन्नी तशें कांय ना हांव पप्पा विशीं या मम्मी विशीं मात पदां बरयना हांव मोगा विशीं मस्त बरयल्यां तुवें कांय पळोवन आसतलें वाचून आसतलें ना रुडी तूं कितेंगी लिपयताय सांग म्हाका कित्याक तुम केदालाय बाप्पाच्या अंत कंदीत आसताय तशें कांय ना जन्नी भितरल्या भितर करका नाका रुडी सांग म्हाका तुजी कंत मोत हाळू जायत तशें कांय ना जन्नी तुका कित्याक म्हजो हुस्को हांव काल्याक हांगा आसा पप्पा म्हज्या दोळ्या मुखार ना मम्मी कडेन विचारल्यार तिच्या दोळ्यांनी व्हरतात दुकां म्हाका हें कांय समजना तूं म्हज्या विशयान सोड म्हजें दुखूच हांव वयतलो रडा नाका रुडी म्हाकाय रडोंक येता म्हाका तुजी भिरमोत दिसता 10वे पर्यंत आमी सांगाता शिकल्या 2 वर्सां जालीं तूं आनीकी गरज आसाय जेस्ती आंटी कितें कशें करता म्हाकाच समजना पूण आतां तुजी कॉलेज कशी चलता म्हजे विशय तूं सोड तुज्या कॉलेजी विशयान म्हणे म्हाका सांगताय गे एकदम जॉली बट आय मिस यू सांगले परी हांवें तुका थोडे बुक्स धाडल्यात लायब्ररी जावन घरा आसात मागीर फाटल्या बगलांतल्यान ये तुका ती दिता त्या सूरपणाकीन पळयल्यार बॉम्ब फुटोंक आसा जाय जाय तूं फाटल्यान रुडी कोणाच्या मुळांत बॉम्ब दवरचो झूम चलतांगा कांय ना आंटी कांय ना आंटी हाय जसी आंटी हाय राव गतय कितल्या फाटी तुका सांगला या बेकू पावटी तुवें उलोवची गरज ना म्हणून तुका समजाना न्ही आणि वो गच्चे दूध माडा मुळान वचून गांव घालायचा खाडी आयकून बारी खुशी आसता तुमका ना आंटी आमी तशें कांय उलोवन नासल्या सॉरी आंटी वेतन वचको भितर आनी निखाणा लागचे आणि या बेकूपाकडे उलयशीर जाल्यार कळात खबर आणि तू कित्याक मिठा खांगा बरी उबो रावलय भितर वच आनी तुजें काम कर पळयलें तुगे तुवें काय रे त्या कांबळाच्या रेड्या मुसुंडी मारून दावरल्या बरी जावन कसं राव रे हांव गे हांव सोरोंक वयता सोरोंक यू मीन स्टिलीक स्टिली जाता गोल्डी जाता अरे म्हाका सोरोंक आसा हांव सोरोंक वयता म्हजो हात सोडूं कसलो तरणाटो वो काल पर्यंत तेजे तकलेचो स्क्रू समा आशिल्लो आज गायचो देंवचार येवन त्या तकल्यार बसला आता ते असो रे सोडून जाता ना सांगून चोरता ते रे आनी कोण म्हणे दिसा उजवाडाक चोरता वतात रे जालें तुजी तकली समा आसा रे अळे रिच्या बा म्हजी तकली समा आसा आपकली समा आसा काली म्हज्या नशिबार बोकोल मुतला नशिबाच्या बोकोल मुक्त आसतना तूं काले तांतू नेंद्र केळी बुडोवन चोळून बरी कातलाय दिसता म्हाका कितें करनाका हांव आतां तूं जास्त करा सोरो मैसरला तकलेचो स्क्रू मणी सडला गे तुजो अळे अळे एक ते पेपर दी पळय पेपर पेपर असो हांगा अळे हांव कित्या सोरो येता सांगता तुका अळे ओ ही फोटो पळय चेडू वचे पळय पुरा सांगे हो ते दाखयला पळयले अळे हे सेकेंड चेडू पळय ताचे पळय अरे ते नायर मैदानावर ते दाखयला आनी हो हे सेकेंड चेडू आने ताची बोंबली तुमच्या फाटल्यान खाली पडली ती बोरवेल आनी ताच्या बरी ना आपल्या बोरवेलाची मर्याद काडी नाका रे पिसांटा आता ते पुरा असो रे आमचो विशेष कितें विशेष आसा रिच्या बा विशेष आसा या पुरा चेडवांचो येदो व्हडलो फोटो घालचे हे पेपर वाले मुजी पापयाची एक पासपोर्ट सायजाची फोटो घालनात म्हणटा
तुझी फोटो पेपरार घालूंक तू खंयच्या हिरोईनींच्या काय वतलो पळो रे. अरे ती पुरा इंटरनॅशनल फिगर रे बसतो, इंटरनॅशनल फिगर. आणि तू कंट्री फिगर. आता कळलं देवान तुका रस्ताना असा पळय ताका खंडीत मिसकॉल आयिल्ले आणि तुझ्या त्या किडने दक्कल बरोवंक नाही तुझ्या तकले दक्कल बरोवंक विसरलो खंडीत. असं तू अंगार भूत आयिल्ले बरी असं तू रेड्याची तू दुकरा कितें गळीत. राव रे तुके राव. तुका आता फेमस जायचे मग. वय देखून तुला सोरो विसरलो. अरे लहान पुरा चोरल्यार आसा पळय पेपरार फोटो येणार बसतो. अरे आजकाल आपळे पोलिसांचे तुका दर्न भितर घालतीत जाल्यार आपळे तुझे चड्डी बनियान काढतात आणि ते VIP चड्डेर आसा पळय सगळ्यांनी मांडयतात. आणि आता तो SP आसा ना चड्डी की मर्यादा एवढं नका रिक्षा हांवें चिंतलें तुमच्या घरा चोरचे आणि फाल्यां म्हाका पोलीस धर त्या पेपरार रोटली फोटो घालतात म्हणून. आता हे पुरा नाका चड्डेची मर्याद नाका म्हाका. एक रिक्षा बा तुका मस्त आयडिया कोत्तात न्ही. म्हाका एक आयडिया सांग न्ही पेपरार म्हजी फोटो येवचे बरी. आयडिया काडना पटा आसात न्ही. आता तुका फेमस जायचे न्ही गे. वय आयडिया कोणी आसा मो पूण तुवें तांतू सक्सेसफुल जावचें. सस्पालेर उठना ऑलरेडी म्हजी फोटो मात पेपरार येयचे. पप्पा नानांगे पेप्पे आयले तुझ्या मानेस्त जनी मल्लियाबाचे एकलेन सुदू जेनिसिया हाका मगा आमी जेन्नी म्हणजे हल्ले बाये तुझा बाप्पा हांगाना कोणा उदावर गेला तो देवच जाणा. पप्पा ना जाल्यार म्हणना तू आसायने बसतांक हांव जाल्या गो तुरपाच्या गोड्या. सत्य सांगचे मुल्यार पप्पाच्या की तुळसून तू चड मोग करताय. तुका आता कितें जायचे देखून तू इतले माल जाय म्हाका. एक 100 रुपया जाल्यार ती बसता. 100 रुपये सायबा मुजा तुका विचारतना पैसे दिवंक येते हांवें फायनान्स उगडला गे. 100 रुपये दान दी म्हणून ना बसते अंकल. ट्रीट दी मुलाय मागीर पप्पा लक्ष पाटिंगे. रेन गे तशें जाल्यार वडना. धर बाय धर. थँक्स बसते अंकल तुका बरी अंटी मेळोनी. जायत बा जायत म्हाका फुडें तू भाव सुजावचो ओ धनी येता मुजे कडचे पैसे व्हरता. हे पेंपार येता ते मुजे कडचे रीण व्हरता. देखून म्हाका डाऊट जाता हे कॅटरिंगाचो धनी हांवूच घे म्हणून. जाडल्ले कडेच जागताय आज तुझे जायत नी जाण ना. काले करतानी खांग येतकी आहे माझा. झाड बरे कण झाड. तशेंच आणि इल्लें मगवत झाड. जेसी कितें आज म्हाका तितकें अर्जंट ऑफिसा कडेन वचूंक आसा. वय गे इल्लें म्हाका अर्जंट काम आसा. हांव आतां वेता जायत गे. म्हजे शूज खंय आसात. रुडी अंकलाचे शूज हाड रे. घे शूज पॉलिश करूंक पडले आनी एक जोडी धुवन घाल्यात. जायत दिसी हांव आतां कॉलेजी कामाक वता. तुका हांव कॉलेजी कडेन येवन पिक करता जायत गे. नाका आज तुवें म्हाका पिक करची गरज ना. म्हाका कॉलेजीन सुमार काम आसा. पोर कॉलेजीची वायस प्रिन्सिपल जाल्या हांव. सक्कड म्हाकाच काम दितात. हांव रिक्षार येता तूं वच. कितें जेसी आजकाल हांव कॉलेजी कडेन तुका पिक करूंक येता म्हणल्यार न्ही बांदिताय. तुजें वर्तन म्हाका बरें दिसना जेसी. नीट न्ही काम आसा मुळे म्हाका काम आसा देखून हांवें अशें सांगिल्लें. हांव कलंगी आतां हांव विसरलो. हांव तिकें भितर वता. जिसी कितें तें कितें जालें.
तुजे कडेन एक विशय विचारूंक आसलो. आणि बेगी सांग म्हाका कॉलेजीक वचूंक वेळ जाता. हे आमच्या रुडीक पुरो तुझ्या रुडीक शर्ट जाय, पॅन्ट जाय, वाचूंक बूक जाय, इतलेंच मग. तशें न्ही जेसी, इल्लेशें समजून घे न्ही. समजून घे न्ही म्हळ्यार तुवें विसरले पुरा हाण दिवंक हांवें म्हज्या घराच्या भायर पयशांचो रूख लावंक ना. ना रुडीची 10वी जाली न्ही जेसी, तो मुखार इल्लेशें शिकता आसलो. करस्पॉन्डन्स कोणी करून दिने, तुवें इल्लें मन केल्लें जाल्यार. जालें, सत्यान आसतलें. ताणें शिकल्ले पुरो काही कोणी ल्हान मट्टाचें काम करून दी. आजकाल शिकल्यार डिग्री जाल्यार पावना, लॉन्स दिल्यार मात्र काम मेळटा. तरी त्या डिग्रीक मोल खंयचें? आणि आजकाल संवसाराच्या माथ्यार 5वी 7वी शिकलेय परजळटात. हो काही कोणी एक ल्हान मट्टाचें काम करून दी. तशें म्हणा नाका जेसी, तुजे पाय धरता. आमच्या रुडीक एक फुडाराची वाट दाखयने. अब्बाब्बा, पुताचेर मोग पळया. रुडीक फुडाराची वाट दाखय म्हळ्यार कशेपणी कर ना, म्हाका एक फुडाराची वाट दाखयने. कशेपणी म्हळ्यार फार करचे. कशेपणी म्हळ्यार कशें बनावन म्हज्या घरा भितर रिकलय आणि आता म्हज्या काळजार पिळो तो पित्त बसलाय. आणि हो कितें बंद करीत. जेसी अशें कुंकून सदांय म्हजें खाडीस बेसां करच्या बदलाक इल्लेशें वीक दिवन आमकां एक कस्स पोटी मूग दिवन सोडलें. वा वा, सेंटिमेंटल उतरांनी दुखा गळोन म्हाका पालवा भितर इगोवची गरज ना. माया जेसी, कशेंपणी कर न्ही एकटी आमच्या रुडीक. कशेपणी म्हळ्यार कशें? एका कॉलेजींत काम मेळचें तितलें सुलावायचें म्हूण चिंतलाय न्ही तुवें? पयशे दिवचे पडटात प्रिन्सिपलाच्या अर्द्यार. तुका तांची इतली बरी वळख आसा न्ही जेसी, कशेंपणी उलोवन एक सीट कर न्ही. काले वळख आसा म्हळ्यार तो प्रिन्सिपल म्हजो माव गे. आजकाल पैसे आल्यार मात्र पुरा जाता. आणि काले उलयता मागीर जोर करनाका म्हाका. पैसे आल्यार मात जाता. तुजे कडेन पैसे आल्यार तूच सीट कर दाखय. म्हाकाय फाल्यां एक भुरगें जातलें, ताच्या फुडाराचो हांवें आतांच चिंतीचें पडटा. बंद कर जेसी, तुझे उलोवणे आपळे मीत मेरोवन वता. मेरीन विसरलें जाल्यार कितें? तुज्या आस्तीचो वांटो विसरलो गी, या तुजें दुडू या भांगर विसरलें. इतलोच पूत काय शिकून बऱ्या एक हुद्द्याक पावचे म्हूण खंयच्या आवयक आशा आसा ना? तूं कितें आंगार वोण घेताय? आजकाल भुरगीं जाल्यार पावनात. तांकां सांबाळचें तितलें तांक आसा गे म्हारगायेच्या काळार. तूं उलयतना तुका काय 1 डझन भुरगीं आसात म्हूण कोणें चिंतीचे? डझन सोड, तुझ्या त्या बिकेच्या सांबाळांत दोगा भुरग्यांचे ट्युशन फीज डोनेशन तुका भरूंक जाता पळय. हांवेंच वायस प्रिन्सिपल जाल्यार कितली वंदाडल्या म्हूण म्हाकाच तूं उलयता. वयबा, तूं तशें जाल्ल्या नंतर न्ही आमगेर एक ल्हान भुरगें जाल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें. त्या भुरग्याची नेणटी भास, ते घडामोड्यो, ओ संभ्रमम सुसंभ्रम जातो. आमगेर केदळाक पाळण्यां घालता गी तो सरस परस जाणा. भुरगी म्हण तुका कितें हरकोस लागला गे? भुरगी मागीर चिंते ताच्या विशयंत. आतांच्या मार्गाच्या काळार हात पायान बळ आसच्या मिसर काम करियत. चिंता भुरग्याच्या विशयंत. म्हजी एक आवय आसली आणि ती केदळाय सांगतली, केदळाक म्हज्या हुस्क्यार एक बाळ खेळता गे म्हणून. आणि ती चिंतून ती सर्गाक पावली. आणि या बायलेक आसा पळय खाली ताचे करियरच माथ्यार बसला. आणि कुटुंबांचो मोगी ना, एकवटी ना, काय ना. कसली पिसांट बायल मेळना म्हाका. आशा म्हणून आशा आणि मोठण्याचे प्रतिफळ हांगाच आसा तुज्या मुखार. आणि तूं कुटुंबा विशयी उलयता गे. त्या वल्लियामाचे कुटुंब पळय, बायल ते गल्फान गश्ट करता आणि वो हांगा लाटपड बिझनेस करणं लोनाक बुडोवन गेला. आणि तांचे ते एक तूं जाय जाल्यार बरी येता, जाय जाल्यार बरी वेता. हेंच गे कुटुंब म्हळ्यार. त्या वल्लियामाच्या कुटुंबांचे विशय आमकां कित्याक जेसी? आमचे आमी पळोवन घेवया. आमी 8 जाणां भुरगीं आसल्या आणि आमी 8 जाणां भुरगीं म्हणून आमकां आमच्या आवय बापायन कांय वळा देगेन वळोवंक सोडूना.
आमकां बरें करून वागयलें. पयले भुरगीं ती देवाचें देणें म्हूण स्विकारसितली. आजकाल भुरगीं एक गरजे खातीर नाजाल्यार मोरजे खातीर जाल्यात. जायत तुका भुरगीं जाय न्ही त्या आसऱ्याक वच आनी एक भुरगी हाड आनी दलोन राव. म्हाका आतां पुरा वेळ ना. म्हाका हांव येता. तुमचें भुरग्यांक टेन्शन. चली बायल मेळ्ळा म्हाका. म्हजो भिकेचो पाक खंय आनी आमी आश्रयांतले भुरगे हाडीचे खंय. तशेंच करता. या बायलेची सवारी कितून वता पळयचय. मेरी तूं कांय भिया नाका, रडा नाका मेरी. तूं तुजें काम कर. रुडी तूंय कांय भिया नाका. रुडी तुका हांव कॉलेजीन सीट कशें म्हणी करूंक जाता गे पळयता. आतां म्हाका वेळ जालो. हांव तिके ऑफिसा कडेन वता. जायत गे. मम्मी आमी कित्याक आनीक ह्या घरान गोश्टो काडनासा? म्हजे बावळे गट आसात. हांव दिसाक काम करन रातीक शिकोवन आमी फुडार बांदतलो. अशें न्ही पुता. तुका ह्या संवसारा विशान कांय कळीत ना. म्हाका ह्या संवसारांतल्यान भायर ह्या घरांतल्यान म्हाका भायर वचूंक जाल्लें तर हांव खेळा लागीं भायर वेती आसली. पूण ह्या सांतीपण पांगोरच्या ह्या संवसारान जिवोवचें तितलें सुलाभ न्ही पुता. आनी भावान आपलेल्याक म्हजे तसले हांव एक गिळूंक संवसार केदाळे राखून उंच आसता. ह्या बायला यमखंडाच्या की घरा भितरली भुलगोत रुसून जायत पुता आमकां. मम्मी तूं काले सांगता घेवन म्हाका समजना एक की. आयली आयली आयली. धनिया ये धनिया ये वल्लिया बा ये स्टाइला धनिया ये धनिया मुझे किती रे किती रे. एक मिनिट राव रे. टीव्ही बंद करणे सारे. ये धनिया वेगी ये धनिया. ती IPLचे मॅच आनी तो सगळे घर उखललेल्या रे ताका कळंगूच कळना. ये धनिया किती रे आंबे दिताय. पोटा गेलातले बरे आंबे येताय. काळी जाले रे काळी जाले रे. जाले पुरा खबर जाले. पेंटाय केल्लो खबर मेळ्ळी. अरे रे तुका पेंट एक जोडलो हांवें सामान हाडूंक रे. कोपुरा न्ही कोपुरा करूंक न्ही. कोपुरो भितर टीव्ही येतात. धनिया उलो अंतवले जायना. सक्कट लिपोवन दवरचे सक्कट लिपोवन दवरचे. काल लिपोवन दवरचे रे. हाडल्यात 4 तारले आणि एकच लिपोवन दवरचे न्ही. मात ती तुजी काल लिपोवन दवरचे रे. तसं नाही धनिया. ते तुका गोत्तू ना पेंटन बारीक खबर. कोली खबर रे ती. बारी खुशी झाली म्हाका. बारी खुशी झाली. त्या बाबुटीगर ताज्या कॅटरिंगा इन्कम टॅक्साचेर रिगलात नाही. बारी खुशी झाली. बारी खुशी. तांगेर इन्कम टॅक्साचे न्ही CBIचे रिगाचे जाल्ले. आमकां भारी आडपाय येतलो तो न्ही गे. बारी खुशी. अरे रे तुवें म्हाका भारी खुशी केली. तुका परत 2 दिसाची सुटी आता. वय पिसांट धनी करचो. अरे धनिया आता CBIचे तांगे राहिले ने आमगे राहना ते. अरे बेश्टे नाका रे. तो CBIचे आमी तांगेर गेले. आमगेर तोखते सांता क्लॉज सांता क्लॉज गे ग्लुकोज गे म्हाका गोत्तू ना. धनिया तुला रावले रे जायना. आमी आले पुरा कांडोरिया लिपया पुरा. चलो कालेंगे काली पहुंचे रे.
काही जणांवर लिपून दोरली काल रे ಹಬ್ಬ ದನಿಯ ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅದ ತೂ ಆಬಡೆ तू ಹಂಗ ನೀದೆ ದನಿಯ ಏ ದನಿಯ ಹಂಗ ನೀದೆ तू अळे रे म्हाका तुजेर कितेंगी डावट जाता न्ही म्हाका दिसता खंय म्हाका लागाड काडन हे कॅटरिंग भितर घालच्या लोचांनी पिसांड दनिया आता ते करतात ನೀದೆ दनिया तू काल रे ನೀದೆ सांगता तुका अरे नातीपुरा आरोग्यवे भाग्य म्हणटले आता सीबीआयचा आणि त्या पोलिसांनी रेड केले जाल्यार अनारोग्यवे भाग्य म्हणते नीदे सांगता काल इच्छे रे तू चढ काल नीदे म्हणटा आणि सांगता काल आणि कसा अरे ते आता येतात न्ही आयले जाल्यार रावन तुका डेबिटीज डेंगू मलेरिया लवेरिया आणि कालेपुराचा पूर असं म्हणता खंय आयले रे एक मेरे तानी आयल्या पण विचार झाला रे आयले जाल्यार तिथं सांगता तुका तकलेंत पोटान धरता म्हणून पुरं सांगता म्हाका हे वा म्हणजे याच्या आणि आपले ते आईले तसंच पाठी येतात ना ते जायला वचोचे पडटा हो बोडे करू गी बोडे कट्टा बोर्ड गाण नका रे तू निघे दुनिया हॅलो 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 बातेरिया दाने कटिलाक ना फोन केल्या उपरांत जीबे कार मरले तिथून काकडे उत्तर देवा हॅलो हा मुंगी साहिबा ये ददोशी कॅटरर्स की ये दादाजी के ड्रेस नहीं साहिबा ये मुझे बूझ साहिबा नहीं या टाकलूच्या मांड्याक हात दवरन ये एअरपोर्ट घेऊन निसारले वरी झाली तुझी गजाल ते सांगितले वरी तू कोण साहिबा उदा अळया आजो दनी कोण तरी का तू निदे दनिया दनी असा तो हुशार ना तो भितर निदला मरून मोर होतो तुझो बाप तुम्ही या ददोशी कॅटरर्सचे स्पेशालिटी किती आमच्याकडे काय ना आम्ही काही करना आमच्याकडे काही ना आम्ही लोणार सुरू केले आता लोणार आणि मुखारी लोणार असते एक रसात म्हणी एक कॅटरिंग करतात की तुम्ही ना बा आम्ही काही करीना आमच्याकडे काही ना आई ना तुम्ही ना आमच्याकडे मरून मोर होतो तुझो बाप एक लहानशा मट्टार एक ओला हाकपुणी तुम्ही एक कॅटरिंग करीत की ना बा आम्ही काही करीना आम्ही आमच्या गदेर तिल्लरांचे संत जोनचे आणि गट्टणीचे आमच्याकडे काही आहे ना ओ शेट मी साहेब तुमच्या लागी काहीच ना झालं आता ददोशी कॅटरर्स म्हणून का नाव दिले तुम्ही हा तो बोर्ड बोलून तुका कन्फ्युज झालेस ना होय तो बोर्ड आपल्या तो मस्त पहिले गेल्लो ते पावसाचे पावडे शीत आम्हाला मारतात न्ही देखून आठ असून म्हणून गेल्लो तो मागीर सकाळीच्या वता की किरणा मारतात म्हणून तसंच सोडला आता तुका तो बोर्ड पडून कन्फ्युज झालेस का ना आम्ही काही करीना ओ हांवे पिसो साहेबा हांवें सगळे कार्य या गांवांत एक समागत एक कॅटरिंग मेळना ते सगळे कार्य म्हाका दुबईत करीत आसले शे ये सांगले बरी तुझ्या बाबूटीचे कॅटरिंग वचून आयसता तो बरे रांदता आमच्यानी बरे रांदता तो आणि ताचे रेट लिहून बिझी मनीस तो कदाळ अशी येतय बाबुटीच्या कॅटरर्सला गेलो हांव पूण तो खंडावट बिझी आहा म्हूण हांगा आयलो तशें आतां म्हाका एक ओलाक आनी एक काजराक आनी एक रोसाक ऑर्डर दिवंक आहलें कितें जावन दी हांव वयता ऑर्डर दिवंक राव साहेबा तू ऑर्डर दिवंक आयलो गी राव साहेबा येलो गी तीन दिसांच्या मोर ओन्ली ताजो बाप न्ही तुजो बाप तुझ्या धर्मान म्हजी 2 ऑर्डरां गेली इन्कम टॅक्साचे रायट गे इन्कम टॅक्साचे रायट चूक झाली आणि पुढे म्हणून इन्कम टॅक्साचे रायट अरे येवच्या म्हयन्यात तुझो सांबाळ काडटा इन्कम टॅक्साची रायट गे म्हजी 2 ऑर्डर गेले लिपूट राव पुस्तक लिपूट राव प्लीज काले जालें गो तू काले वाग मार लायलो आता काल जालें गो आता तुझे कार येऊन रावले काल तुम्ही सुधारसिल्ल्या जेवणाच्या पार्टीचे आयल्यात तुमचे दोघांचे जेवण जेवण दार जाणं उदकाडे जाऊन हॉस्पिटलात गेल्यात की जाऊ रे
कॅटरिंग केले काजरा बळी असायचे कितल्या नमुन्याचो माल आल्लो म्हणटा फॉरेनचो माल आपल्या स्मार्टीचा उपरांत मेळ्ळो या तू कायला शाळेत लागला असता तू मुलांचा तर नाही यू आर राईट बस्तू यू आर राईट पैसे बँकांत तूं सोंचाकी आसा पळय ते शिकेरी गेल्या बरी बरें करून पिवन दोदोशी आसाचे कितें सांगले रे ती आतां हांव पळय सकाळींचे इल्लें गोळटा रातचे इल्लें शेकता गट्ट जेवता आनी वगत न्हिदता दुसऱ्या दिसा परते उठ्ठा कामाक वयता परते गळटा बिंदास टेन्शनच ना पळय सांगिल्ले बरी तुजी मात आमगे दिसाना ती आशिल्ली जाल्यार आज तुका सुटी करना कडी करना मादाम 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 काल बसतो ती बँगलोर इम्पॉर्टंट मीटिंग आहे काल तुबला आणि ते परत सोड बसतो आता तुझी गजाल सांग तू काजार कित्याक जावन बसतो काजार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिट्टी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अरे काजार जाल्ल्याची केस्तांव आयकोंक दोन कान पावनात आनी हांवें जावन कोणे आयकोचे देखून हांव एक जीव सदा शिवा म्हणून सक्कड दांपून घट्ट बसला आय डोंट लायक इट बसतो आय डोंट लायक इट दुसरी काजार जावन फोंडाक पडल्यात म्हणून तुवें काजार जायनासतना रावचें सुख अरे आतां म्हज्या धनया घेतलो पळय ताची बायल काजार जाल्ल्या उपरांत एक भुरग्यांक जाल्यार हांव मागीर गेलपाक गेल्ली 3 वर्सां एक बुड्या तिका इतल्या संवसाराचो लोकच ना आनी तो एकलो म्हजो न्हनी लाडबोट कॅटरिंग चलयता हांवें काडल्यान ताचें कॅटरिंग इल्लें चलता ताका काय आसा एक तूं वेलेन्सिया नाही बसतो तुझी जीभ घुसपडते असा तुझं जीभ घुसपडता ते जेनेसिया तेंच मस्ती अले म्हाका डॅबडी म्हज्या धनयाची बिरमरत दिसता या ते आपल्या ते पेंपारीचे न्हू ते ताका लागाट काडूंक म्हणटा जाल मला पर एका मालंडाच्या बायकार बसून कॅश पोवन वेतन हांवेंच म्हज्या पवित्र दोळ्यान पळयला म्हणटा एकच भुरगे आसल्या घरची अवस्था इतलो बसतो पहिले आसा पळय न्ही पहिले न्ही काल म्हणसर 2 भुरगीं पुरो म्हणून आसले आनी आज आसा न्ही वंदेस राखो म्हणून थंय रावला आता टेम्परासून तूं काजार जालोय न्ही वय बसलो 5 वर्सां जालीं 5 वर्सां जालीं परगामात गेल्लें तुवें काय पाळटे तलोचें मन केलें तुजे बरे काजार जावन हांव केर्रे म्हणचे न्ही हांवें काजार जायनासतना हांव केर्रे म्हणचे कितले की बरें बसतो ताका पळय ताची चाराप म्हाका जिरयजस हांव हो काय उपकाराक पडनातलो दादलो म्हणून ताणें चिंतला हांव शिकयता ताका दूध शिकयजस अरे रिची आमी मनीस जावन जल्माल्ले उपरांत दुनियान काळेपणी सदन करीचे हांवें थोडे सांगलें म्हणून तूं बेजारपणी करिनाका आतां पळय हांव तूं पळय कितली सदनां केली हांवें काल सदन केलें रे बसतो तुवें पूर्वपणी सोडलंय अरे ऐक हांवें सांगतात आयल्यात हजारो लोकांक रांदून वाडला आनी चडेपोटी उरिल्ल्या जनंत कुडके मासात आनी 2 इडल्यांनी लोकां धरबस्त वाडन 12 जाली बर्ण घातल्यात देखूनच न्ही लोक म्हाका वळखता तर तुवें म्हणचे म्हाका वळखना म्हणून बसतो वळखता
कोणाला गेला सांग बड्या कोणाकडे चालल्या रे तो गे तो कोणते वाईसरॉय प्रिन्सिपल असो गोवने म्हणतात गो असं सांगता म्हणून तू बेजार करी नका गोव नाही बसतो हांव गोव नाही हांव फकत क्लर्क घरचो क्लर्क मात्र नाजाल्यार वॉचमॅन क्लर्क अरे रिची तू काय बेजार करी नका तुका एका फ्रेश दीस येतलो खंडीत तुका बरो दीस येतलो तू काय बेजार करी नका ओके टेन्शन करू नका बी हॅपी माम नमस्कार रे आमच्या वळ्या बसो माव रे आमचो नाम ओळख असा नमस्कार रामतो नामा कसो आसा आमचो नामा तू कसली तुमची अवस्था ओ रिची नाही वय किती झाला तुझा रिची असं कसं अवतार केलाय तुवें अंतोनामा तू वेळार आयलोय अंतोनामा तू एक बरो मनीस निवृत्त शिक्षक आंजा बरी आयलाय तू अंतोनामा रिची कसली अवस्था तुझी अरे तू पियलाय गे वय अंतोनामा पियाला रसा पळय मोत हळू जाता जिवाक आपळे संतोष येता न्ही उल्हास येता आणि शेती बाहेर येता तर राईट बसतो तुका किती जाणार रिची किती जाणार तुका ये भितर बसून जाल्यार उलया अंतोनामा हांव एक निर्धाराक आयला अंतोनामा कसलो निर्धार हांवें आसा पळय हांव आसना ते जेसीक डायव्हर्स दिता अंतोनामा वय कितलो वेळ रे तुका मार्केटीत येवंक हांव केन्ना लागून तुजी वेळ पळोवन आसा ना आंटी हांव एकाच स्वरान फाटी आयलो एकाच सुवरण फाटी आयलोय अळे मर्यादिनी सत्ता म्हाका सांग हांव पर बँगलोर वयच्या पयले म्हज्या रुमांत ते काटयेच्या सायडीक ते मेजा पडे ताचेर म्हजी भांगाराची चेन दोन गेल्ली ती आतां दिसना खंय गेली ती भांगाराची चेन वय म्हाका गुर्तू ना आंटी तुका गुर्तू ना म्हळ्यार त्या झाडाक झाड पुसो त्या रुमाक झाड पुसून कोण वेतात हुसोंक हांवूच वता आंटी पूण तुजी चेन मात हांवें पळोवना अळे सत्य सांग तू वेताय म्हणा प्रांत तू त्या रुमाक वचनासतना रावताय गे ती चेन काही आसा म्हण म्हाका सांग हांव वेतां वय तें सत पूण हांवें तुजी चेन पळोवना आंटी तूं काय घुसपटल्या म्हण तें आसतलें खंय इड्यांत काही ना म्हाका सांग तुवें म्हजी चेन काडलाय गे ना गे म्हणून हांव एक बरें सांगल्यार आयकना ना तुका हांवें काडूं ना देवा तुजी जीभ बारी सगळी जाला न्ही बारी सगळी जाला जसे चरके वयर खालर सरनी सोपून ठेवून मारताय तू सोड ओ आयली वकील पुताची शिपाईगिरी डिफेंड करून तो काल करता किंवा मर्यादित सांग म्हाका नाजाल्यार असल्यांक पोलिसा कारणांचं तोंड उक्ते करीजे कितें पोलीस काल केला म्हज्या चरक्यान काल केला म्हज्या पुतान म्हज्या भांगाराची चेन उचलायल्या ताणें वय रे पडपशा असं अन्नाडे कामा तू कितें करताय रे मम्मी तुवें म्हजेर दुबावताय आणि तुझ्या हांटी अशें बॉ मारून सांगतना हांव कितें करूं पुता असली अन्नाडे कामा तू कितें करताय म्हाका समजना तू ल्हान आसतानाच तुका तू जल्मोच्या पयल्याच तुका मूग दोन सोडयेत आसलें म्हाका पूण हांवें तशें करूं ना तुका हांवें जल्म दिलो तुका हांवें वागयलें पोसल्यान इतलो व्हड केलो आनी ह्या वेळार येदो व्हड जावन तू असली कित्याक कामां करताय म्हाका समजना पुता मम्मी तू कांय उलयताय तू कित्याक अशें सांगताय म्हाका कांय समजना तू चेन मर्यादेन फाटीन दी हांवें सांगलें म्हजे कडेन ना नाजाल्यार हांवें खंय तान दिवची आतां अरे रे खंय विकून आयलाय ते पण सांग रे हांव काडूं ना म्हळ्यार तुमी पत्ते ना आनी विकचे प्रश्न खंय तान आयले तोंड धंप रे पडपशा सो केल्ली पावानांतल्यार परतून काडू नाका धरताय सोड पप्पा सोड कळ्ळें म्हणे सोड प्लीज सोड
हिंगा सांचा काले म्हूण चिंतलें तुवें मालुंडा म्हजी मोरया तुवें ती वाटेर घाली पळय जेसी ही तुजी चेन ह्या गाडवान काडली आणि पळय तो पळय मोस्कारा 2 दिवस रात भितर घालून का इतलें धैर्य को तुका मुझ्या घरा भितर या मुजी बंगाराची चेन सोडवेलय न्ही आणि असो बापाय तू कली देखलाय तुझ्या दुयेंत तुझी आता हात चलता आता म्हाका भूत तुला म्हूण चिंताय तुमकां आले धन्या वडी वडले लागतो वडी ओडले करे भितर काढो स्वागत करता तुका तुझी कडी करता नाही म्हाका कितें भूत तुला म्हूण चिंताय तूं पोरू बीचाक एका वालोडा सांगता गेल्ली खबर आसा आणि बायकार भोंवता म्हणली म्हाका करता आसा आणि ह्या बँकेच्या वस्तू लागीं काण गेल्या पैशांचे पुरा म्हाका लेख आसा आणि काय सोना वल्ली रावय तुझे पिशे कोण या एक चोरा चेडवाक तुमी ते लगाड काडटाय गे अंतोनामा ताका लागाड काडचे न्ही ताका जिवंच पुरता आज पैशां खातीर चेन सोरल्या फाल्यां आणखी 60 पैशा खातीर म्हजो गोळो लोंग आसा आणि तूं म्हणटाय ताका सोडी जा इतले दीस जमेलाल दिसता आता कितें वाग नासताय चुप रा जेंटी आता वासा म्हणटाय तुका सगळे कळीत आसून आता दूध ओमतल्या उपरांत म्हाका सांगताय न्ही चुप जेन्नी तूं कांय भिये नाका बता तुज्या विशयान कितें घडलें कितें जालें सगळें सविस्तर सांग तूं कांय भिये नाका हांव खंय वचूं आबा घरांत सेक्सुरेन्स मम्मी 3 वर्सांक 1 फावटी येता जाय जाल्लें सगळें कांजन दिता आनी वेता मागीर म्हाका कितें जाता कितें भोगता विचारूंक कोणी ना रुडी कडेन उलयन गेल्यार तो जेस्सी आंटीक तें सोंसना हांव कोणा कडेन सांगू कोणा कडेन वचूं पप्पाक मुजेडे उलोवंक वेळी ना मोनी ना म्हाका एका चल्याची वळख जाल्ली कॉलेजींत आमी बऱ्यो बोंड्यो मारल्यो आनी मजाय केली म्हाका बरो सांगाती मेळ्ळो ताणें मुजे थोडे फोटे काडल्यात तितून केन्ना काडल्यात म्हाकाच गोत्तू ना आतां ब्लॅकमेल करता म्हणटा दुडवान दिना तर फेसबुकार अपलोड करता म्हणटा देखून त्या दिसा जेस्सी आंटी कडेन येताना मेजाराली चेन पळोवन शीत आयली म्हाका पयशे जाय आसले नाल्यार पळय रे वल्ली एक सुर्या भुरग्यांक कसले बऱ्यो समस्या आसात पळय रे म्हाका कितेंच समजना या एक सुर्या पिळगेची खंय वेता सावारी हांव नेना हा रिची खंय गेल्लोय तूं घरान आसलो इतलो वेळ तुका कितें खबर म्हजी हांव खंय वेता अरे मर्यादेने सारखा सांग म्हाका खबर मेळ्ळी हांव पर बँगलोर गेल्ल्या काळार सोरो पिवन लेले घालून आल्लोय म्हूण म्हजी मर्याद काडटा ही कितें आनी आतां कितें मर्याद देंवन सरा बरी उबो रावलाय वय हांव पिवन लेले घालता वय हांव पिवन लेले घालतलो तुका कितें म्हजी खबर अरे मर्यादेन म्हजी मर्याद काडूनच पैसर लायकी तू आता काल कशें करताय म्हण म्हाका समजना देखूनच हांव आसा पळय हांव एक निर्धाराक आयला जेसी कोण निर्धार तुका हांव घोव म्हूण सांगूंक तुका लस भोगता न्ही गे आनी हांवें आश्रयांतल्यान भुरगीं हाडी जाय न्ही गे देखूनच हांव एक निर्धाराक आयला आनी हांव आसा पळय तुका डायव्हर्स दिता निर्धाराक आयलाय फकत भुरगीं नाकात म्हणल्यार का निपान तुवें ह्या निर्धाराक आयलाय
तुका ते नीब जावंक पुरो पूण म्हाका तेंच म्हज्या जिवनांतले साधन. अरे हांवें भुरगीं नाकात म्हणून नाकली न्ही मागीर चिंतली हांव सांगले. आय हेट यू. आय हेट यू. आपलेशी स्वार्थी स्त्रियांचो द्वेष करता हांव. आपली सोबाई सांबाळच्या खातीर आनी करियर माथ्यार बसल्या खातीर भुरगीं नाका म्हणच्या स्त्रियांचो आपले द्वेष करता. अरे रुडी वचतो तुजो अखेरीचो निर्धार गे. वय अखेरीचो निर्धार. अरे पेपर घेवन आयला वकिला लागीं आतांच गेल्लो. वा वा रिची वा. आणि जेस्सी शाबास शाबास. तुम्ही कितें काजार जाताना अक्कल थकेत दवरून तुम्ही काजार जाल्यात गे. तुम्ही तरणाट्या मोकले नवऱ्यानो तुम्ही रेस्पेरां दिल्ली भास एकामेकाक मोग करता कष्टांत आनी सुखांत सांगत दिता म्हणून सांगले ते तुमकां विसरून गेले गे. आनी भुरग्यांक व्हड करन तुम्ही तांकां वाग जाय आसलें हे पुरा सोड न्हू. आतां तुमकां सक्सेस मेळोना कॅरियर जावना आनी कितें म्हूण सांगू न्हू तो काजाराचो बांद सोड नासलो ती कांय कंपनी वा इंडस्ट्री. काजाराच्या बांदाचो साक्रामेंत तो तुमकां गोतूच ना. जर तर तुमकां गोत आसलें जाल्यार अशें करचें ना. आनी तुमचेसी संवसारांत तूं एकल्या मात्र एक व्हडल्या उंचाये पावता म्हूण चिंताय की तुवें तें शिकोवंक घेवच्या त्या शिकच्या भुरग्यांक कसलें तुजे लागचें शिकोवंक आसा. स्पर्धो सक्सेस इंडिव्हिज्युअल गोल इतलेंच. पळय हांव 400 भुरग्यांक शिक्षण दिवन रिटायर्ड जाला. पूण हांवें तुवें शिकोवचे तसलो स्पर्धो शिकोवंक ना. देवा विरोध स्पर्धो शिकोवंक ना. पयल्या तूं कोणाक करता तसलें सक्सेस शिकोवंक ना. कुटुंबाचो बांद तुका ताच्या पयलें करचो ना. जर तर गत आसलो जाल्यार ह्या मेरीक तुजी बहीण म्हूण आपोवंक तूं इन्कार करते नाय. बहीण तरी जेस्सी आंटी म्हजी मावशी. यू आर ए कवर्ड. मावशी वय पुता जेस्सी तुजी मावशी. तुज्या आवयन तरणाटपरार कितेंय ती वाट सुटली पूण तिणें तुका जल्म दिलो. तिच्या कुशवांत आसतनांत ते पिंपरे कान उडयत आसलें पूण तिणें तशें करूंक ना. आनी अस जाल्यार तुज्या भयणीक तूं वळखलें ना जेस्सी. खंय पावात तुजी सवारी. आनी तूं हल्ली तुजी बायल त्या आरब्यांगर घासलो काडटा. तुमकां दीस पडटे जिवनाक कितें तरी धाडटा. तुवें त्या एकल्याचो दुवेक बऱ्या तरान पळोवन रावचें सोड न्हू. खंय वयता तुजी सवारी. आनी बसतो तूं एकसूर वचू आनी काजार जावं नाय. तुका कितले आनी काजार जावंक आसा मुखार फुडार आसा. तुजी खंय वता सवारी. पळय जेस्सी तुवें देवाच्या देण्या विरोध झूज मांडूंक जायना. देवाच्या आनी पेल्या विरोध झूज मांडूंकय जायना. भुरगीं देवाचें देणें
आणि त्या विरोध तुम्ही खंडीत झुजोंक शकचे नात. जर तर अशें करतात तर जाल्यार काजार जाय भुरगीं नाकात असल्या म्हणटल्या अकाल न्हवऱ्यानो थंय बावात तुमची सवारी. अंतना बा तू आता आमका पुरा काही सवारी सारली ने देखून हांवें काय गेल्या गली आयडिया ये हांवें काजार जायना तुझ्या भुरग्यांक जावंक सोडिना.